नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमचे कार्यावळींत आमची नदर आसा. इश्टानो, आज वर्ल्ड वॉटर डे म्हळ्यार संवसारीक उदक दीस. उदक संवर्धन करपाचो, उदकाची राखण करपाचो आणि उदक आमचे खातीर कितलें म्हत्वाचें आसा हें समजून घेवपाचो हो दीस. ह्या वर्साची जी थीम आसा ती आसा मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. ह्या संवसारीक उदका दिसाची जी थीम आसा ती दर वर्सा 1993तल्यान हो दीस मनयत आसात. पूण हो दीस मनयतात त्याच बरोबर आमकां दुसरे वटेन पळोवचें पडटात. अशें म्हणटात की सुमार 20 कोटी लोक ह्या संवसारांत सेफ म्हणजे सुरक्षीत उदका बगर रावतात. तांकां पिवपा खातीर आनी वापरपा खातीर सेफ म्हणजे आरोग्याक सेफ आशिल्लें सुरक्षीत आशिल्लें उदक मेळना, अशी आमची परिस्थिती आसा. भारत आनी गोंय जेन्ना आमी हांचे कडेन पळयतात तेन्ना आमकां आमचेय कांय वाठार, कच्छ घेयात किंवा राजस्थानांतले कांय वाठार घेयात, हे उदका खातीर तानेल्ले दिसतात. पयस कित्याक वचया, आमच्या गोंयांतूच सुपुल्ल्या गोंयांत पिसुल्ल्या सारक्या गांवांत लोकांक उदकाक लागून कितल्यो व्यथा सोंसच्यो पडटात, कितल्यो वेदना सोंसच्यो पडटात, तांचे कशे हाल जातात हें आमच्या खबरापत्रांनी, टीव्ही चॅनलांनी कितले फावट दाखोवन दिलां. इश्टानो, आयज आमचे मदीं आसात दोन मानेस्त जे ह्या उदकाच्या प्रश्नाचेर अभ्यास करतात. फकत अभ्यास करिनात तर एक कृतीशील कार्यकर्ते अशे जे वावुरतात. पयले मानेस्त बाब अभिजीत प्रभुदेसाय. अभिजीत बाब प्रोफेशनली म्हळ्यार शिक्षणान एक इंजिनियर, पूण तांची नामना आसा कितलींशीं वर्सां एनवायरनमेंटाच्या, उदकाच्या आनी लोकांच्या जिवना कडेन जे निगडीत आसा अशा प्रश्नाचेर ते आवाज उठयतात. फकत आवाज उठयनात तर ताचेर एक सकारात्मक कार्यावळ घेवन ते उबे रावतात. आमच्या मदीं आसात बाब आर्किटेक्ट मंगेश प्रभुगांवकार. वेवसायान आर्किटेक्ट. उदक कशें कंजर्व करचें, सद्या आमच्या अर्बन डेव्हलपमेंट जो जाल्ला म्हणजे नागरी विकास जो चल्ला ताचे भितर उदकाचें म्हत्व कितें आनी एक आर्किटेक्ट आनी एक डिझायनर म्हणून आमचो रोल कितें आसचो हाचेरूय ते उलयतले. अभिजीत बाब, आमी तुमचे कडल्यान सुरू करुया. आयज दबाज्यान हो व्हडलो उत्सव मनयतात की वर्ल्ड वॉटर डे. गोंयांत खूब जाणांक हाचे खबरूय आसचें ना. म्हाका दिसता आमच्या चडशा मंत्र्यांक आनी चडशा ब्युरोक्रेटांक असो दीस आसा म्हणून खबर लेगीत आसचें ना. आतां तुमच्या सारके एक्टिविस्ट जेन्ना कितें काम करता ह्या प्रश्नाचेर आनी लोकां मदीं वचून वावुरतात तेन्ना तुमकां जेन्ना उदकाचे बद्दल हांव विचारता तेन्ना गोंयचो सर्वसादारणपणान तुमकां तुमच्या मुखार कसलो प्रश्न दिसता उदका बद्दल? उदकाचे प्रश्न खूब व्हड आसात. गोंयांतूच न्हू, सबंद भारत आनी सबंद जगात उदक एक मुखार एक व्हडलो इशू जातलो, व्हडलो प्रॉब्लेम जातलो, सगल्यांक कळून आयिल्लें आसा. आनी हेंय आमी समजून घेवपा जाय की पयलींच्यो ज्यो सिविलायजेशन्स आशिल्ल्यो आमच्यो, जश्यो आमची हरप्पा नाल्यार मायन सिविलायजेशन, एस्टेक, ह्यो सगल्यो उदका लागून सोंपल्यो. उदक नासतना आमचे हे जे सगळे आमची भरभराट आहा, हे पळय आमचें सगळें आसा, हें सगळें सोंपपाचें आसा, हें आमकां खबर आसा. पूण आयज सगळ्यां व्हडलो मोठो प्रश्न उदकाचेर आसा की आमी आमचे उदकाक वळखनात आनी आमी आमचे उदकाक समजनात. हें पयलीं आमी गोंयचें आमी उलोवया. गोंयांत फक्त 4 म्हयने पावस पडटा. सप्टेंबरा मागीर कांय पावस पडना, पूण माया म्हयन्या पर्यंत आमकां उदक जाय. आतां हें उदक येतलें कशें? गोंयांत एक सायडी वेस्टर्न घाट्स आसा आनी दुसरी सायडी अरेबियन सागर आसा. आनी जे भशेन गोंयची ही परिस्थिती आसा, दोंगर आनी दर्यो, ते भशेन एक 8 दिसां भितर पावस सोंपतकीर आमचें उदक सोंपूंक जाय आसलें. सगळें उदक व्हांवून दर्यांत वचपा जाय आसलें, पूण अशें जायना. आनी हाजें कारण फक्त आमचे दोंगर. आमचे कशें आसा की आमी भरपूर हाजेर स्टडी केली, पूण खंयचेय सायंटिस्टान गोंयांत मातशी सुद्दां उदकाचेर स्टडी करूंक ना हें आमकां कळून आयलें. मोपा एअरपोर्टा लागून आमी पुण्या साकून आक्वाडॅम टॉप प्रोफेशनल्स भारतांतले हाडले आनी ताणें स्टडी करून दाखयलें की मोपा पठारांत चारी सायडीन 40 झरे आसात आनी ह्या पठारांत 2.2 मिलियन क्युबीक मिटर उदक आसा. म्हणल्यार
गोंयांत सगळ्यात व्हडलो डॅम आसा ताज्या की सेकंड पोजिशनान हे एक भशेन डॅम आसा. सो हे जे आमचे सडे आसात, हे जे आमचे दोंगर आसात, हे एक भशेन उदकाचे डॅम्स रेजर्वायर कशे. सो हे आमी पयलीं समजूंक जाय. आनी ते 4 म्हयने जेन्ना पावस पडटा ते जे उदकाचे आमचे हे भांडार आसा, जे आमी एक्विफर म्हणटात, हे भरूंक जाय. हे भरूंक जाय जाल्यार ते दोंगराचेर वयर माती आसूं जाय, झाडां आसूंक जाय, जे तें उदक चिऱ्या भितर भरपाक शकता. तुमकां जस्ट एक क्विकली हाजी जिओलॉजी फातराची, कित्याक उदक आनी फातर हांचो संबंद सामको क्लोज. सो फातर अशी आसा गोंयांत की वयर चिरो आसता आनी सकयल पाशाण आसता. पाशाणांतल्यान उदक सकयल वचना. सो पावसान जें उदक चिऱ्यांत कलेक्ट जाता ते पाशाणांतल्यान वचपाक शकना म्हूण सायडीन येवन झऱ्यांतल्यान भायर येता. आनी हे झरे आमकां जीवन दितात गोंयांत. सो हे पयलीं आमी समजून घेवपाक जाय. आनी हाजे वयल्यान आमकां एक कळून येवपाक जाय की हे जे आमचे दोंगर आसा हातूंत उदक भरपाक बंद जालें जाल्यार आमी सोंपले. नाजाल्यार हे आमी चिरे काडले जाल्यार तितलेंच उदक आमचें परमनंटली गेलें. हें आमी पयलीं समजून घेवपाक जाय. सो उदकाचो जो संबंद आसा तो आमच्या कन्स्ट्रक्शन जें चल्लां ताजे कडेन लागींचो आसा. तूं म्हणलें चिरे काडले. चिरे काडप म्हणजे गोंयांत सगळ्याक लॅटरायट चिऱ्यांचेच बांदकाम जाता. आनी सगळ्यां खातीर ते एक जो मटिरियल आसा तें सगळ्यांत प्रेफर्ड मटिरियल, कित्याक लोकली अवेलेबल आसा, सवाय मेळटा बाकीच्या मटिरियला परस. हांगा म्हाका बाब मंगेश प्रभुगांवकर तुमचे कडेन येवजा. तुमी एक आर्किटेक्ट. हे आमचे जो डेव्हलपमेंट चलता आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जें आमी कन्स्ट्रक्शन चलता हातूंत एज अ डिझायनर, एज अ अर्बन प्लॅनर तुमकां कितें तफावती दिसता जे तरेन आमी उदका कडेन आमचो जो दृश्टिकोन आसा ताजे कडेन पळोवपाचो? बरो प्रश्न विचारलो तुमी. सी 1961 पयलीं इफ यू सी गोवाज हिस्ट्री, एक प्रकारचें एक सेक्शन आशिल्लें गोंयांत जें उदकाच्या अरावंड रिवॉल्व जातालें. तें म्हळ्यार दर्याचो बेल्ट, मागीर खाजन बॅकवॉटर्स म्हणटात ते आमी आतां, मागीर आमच्यो न्हंयो आयल्यो, मागीर झरी आयल्यो आनी मागीर वेस्टर्न घाट्स आयले तुमी म्हळ्ळा त्या भशेन. आनी ह्या एंटायर सेक्शनान एक वेगळेंच ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन जें म्हणटात न्ही पयलींचें, फिशींग किंवा एग्रीकल्चर, दे वर युजींग वॉटर व्हेरी डिफरंटली. उदकाक एक 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 वापरपाक एक वेगळीच ट्रेडिशनल प्रॅक्टीस यूज करताले. तें उदक नळान किंवा प्रेशर पंप लावन येनाशिल्लें. पूण आयच्या डेटीन नाव 50 years लेटर बिल्डींग इंडस्ट्री इतली वाडल्या आनी ताजो प्रेशर ह्या उदकाचेर इतलो आयला की ह्या वर्ल्ड वॉटर डेचेर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मायलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टँड एक स्ट्रॅटेजी कितें आसची. बिकॉज ह्या उदकाचेर मल्टी डायमेन्शनल इश्यूज आयच्या डेटीन जगान इनवॉल्व आसात. एक्झॅक्टली लायक पोस्ट कोवीड. आतां पोस्ट कोवीड हेल्थ इज द थिंग फॉर बिल्डींग इंडस्ट्री. हेल्थ इज टेकिंग प्रायम इम्पॉर्टन्स. हेल्थ म्हळ्यार कितें, वेन वॉटर कम्स क्वॉलिटी ऑफ वॉटर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. उदक जर इम्प्युरिटी घेवन आयलें नळान तुजें हेल्थ काबार. सेम वे डिस्ट्रिब्युशन ऑफ वॉटर, की हाय डेन्सिटी झोन इन म्युनिसिपल एरिया किंवा अर्बन एरिया किंवा लो डेन्सिटी इन विलेजीस, ह्या दोनी एरियान डिफरंट टायप ऑफ डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम येवपाक जाय कळ्ळें. आनी त्या उदकांतल्यान वेदर इट इज फ्रॉम सालावली ऑर अंजुने ऑर एन ओपा, वेन वॉटर कम्स वी नीड टू बी व्हेरी कन्सर्न्ड अबाउट उदक तें कशें येता थंय आनी कशा टायपचें उदक येता आनी कितलो प्रेशर येता. सो एकवटेन जेन्ना उदक हावजींग फॉर ऑल म्हणटात आमी किंवा हावजींग फॉर एवरी हावज, एवरी टॅप वॉटर, एक वेगळोच टायपचो एक 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 मॅप जाय पडटलो गोंयच्या दृश्टीन आयज, wherein each and every person gets good quality of water and good quantity of water. आणि अशें आसतना ऑन द अदर सायड एक 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 मुद्दो आसा तो म्हळ्यार रिसायकलींग आनी वेस्टेज, वीच इज द कन्सर्न. जें उदक तुमकां दिता गव्हर्मेंट किंवा एनी अदर ऑथॉरिटी, वी ऑल्सो हॅव टू अंडरस्टँड तें उदक आमी वेस्ट कितलें करता किंवा तें आमी वॉटर रिसायकल कशें करूं शकता, एस्पेशली म्युनिसिपल एरियाज. आतां इट इज ऑल वॉलंटरिली. तुमी जाय जाल्यार उदक तुमी तें बरे भशेन वापरात, बट देर इज नो मॅन्डेटरी गायडलायन. एकवटेन बिल्डींग इंडस्ट्री इज गिवन दीस थिंग ऑफ ग्रीन बिल्डींग. तुमी ग्रीन बिल्डींग करात म्हळ्यार वॉटर वील बी यूज्ड, रिसायकल्ड इन अ सस्टेनेबल मॅनर. बट इन ग्रावंड रियालिटी
whether those points which are being used by builder or developer are actually used to get brownie points for his marketing or they are actually जे मनीस जे वापरतात ते लोक तांकां यूज जाता तो प्रश्न आयच्या दृश्टीन व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट तुवें केलो. म्हाका हाजेर परतो म्हाका अभिजिता कडेन येवं जाय. कारण पळय तुवें म्हणलें तश्यो ज्यो आमच्यो प्राचीन सिविलायझेशन आशिल्ल्यो ज्यो टायग्रीस युफ्रेटीस किंवा नायल ह्यो सगळ्यो उदका भोंवतणी आशिल्ल्यो आनी उदकाक लागून त्यो नश्ट जाल्यो. आयज आमी बाब मंगेश म्हणटा तशें डेवलपमेंटाचो जर मॉडेल पळयलो, आमचें कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री जे तरेन वाडटा, जे तरेन कन्जम्पशन वाडटा आनी जे तरेन आमी नॅचरल रिसोर्सीस काबार करतात, पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश अशी आमची जी पंचमहाभुतां आसा तातूंत उदक आमकां खूब म्हत्वाचें, कारण आमकां तें दिसपट्टो ताजे कडेन संबंद येता. सो आमचो डेवलपमेंटाचो मॉडेल खंय तरी चुकीचो वता आनी आमी खंयच्याय कडेन भरकटतात. अभिजीत बाब, एक एक्टिविस्ट आनी तूं एक ट्रेंड इंजिनियर, ह्या दोनूय पर्स्पेक्टिवांतल्यान हांव तुजें मत विचारतां. आमचें डेवलपमेंट मॉडेलूच हाका एक्चुली रिस्पॉन्सिबल आसा, ताका लागून हें सगळें जाता. खरें म्हणल्यार आतां एक दुयेंस जालां जाल्यार आमी ताका ट्रीट करतात, पूण दुयेंस कितें तें पयलीं आमी समजून घेवपाक जाय. आतां आमकां एक कॅन्सरा भशेन दुयेंस जाल्लें आसा. आमचो समाज आसा हाका कॅन्सरा भशेन दुयेंस जाल्लें आसा, पूण आमी म्हणटात की म्हजी तकली उसळटा, म्हजे पोटान दुखता, नाजाल्यार अशें आमकां बारीक सिमटम्स दिश्टी पडटात. पूण खरें म्हणल्यार जो कॅन्सर आसा हो आमचो डेवलपमेंट मॉडेल. एक एग्जाम्पल दितां. पयलीं सगळे लोकांचे उदकाचे जे हे आशिल्ले सोर्सीस ते लोकल आशिल्ले. बांय आसताली वाड्यार, नाल्या घरा लागीं, नाजाल्यार झरे आसताले, हातूंतल्यान लोक उदक घेताले. कितें जालें, सेलावली डॅम बांदलो आनी डॅमाचें उदक नळांतल्यान लोकांक मेळ्ळें. जे दिसा नळाचें उदक मेळ्ळें ते दिसा मनशाचो आनी जमनीचो संबंद तुटलो. ताजे मागीर ती बांय, तो दोंगर, तो वयलो सडो सांबाळपाची गरज लोकांक दिसली ना. आनी ताका लागून ह्यो लोकल वॉटर रिसोर्सिसाचेर एकदम 100% आक्रमण जालां, इन द फॉर्म ऑफ तूं मायनींग म्हणात इन द वेस्टर्न घाट एरिया, नाल्यार रियल एस्टेट स्पेक्युलेशन म्हणात, गोंयभर बिल्डींग काडपाचो एक हें. दुसरे इंडस्ट्रीज जे सडे जे हातून उदक स्टोर जाता आनी भरता तांचेर इंडस्ट्रीज आनी डेवलपमेंट जालें. सो ऑल्सो दर्या देगेर हें आमी समजून घेवपा जाय की जाणट्यांनी हे उदकाचे गायरे जे तयार केल्ले तांकां लागून हे गांव आसात. हे गायऱ्यांतल्यान साये उदक जे भितर वता ते खारें उदक दर्यांतले भायर दवरून गांवची सगळी बांयो उदकान साये उदकान भरता. हे जाणट्यांनी हजारांनी वर्सां पयलीं जे इंजिनियरींग केल्लें ते आयज आमी 5 स्टार हॉटेलां लागून पुरोवन काबार करतात. सो हे आमकां समजून घेवपा जाय की हे आमचे प्रॉब्लेम. आनी अशी स्थिती एकूच सांगूंक सोदता सर की अशी स्थिती आसा की आयज आमी आमचें उदक काबार करतात आनी दुसरे शेजारी गांवचे उदक आमी वापरूंक सोदतात. आमकां कसलो हक्क आसा हो व्हडलो प्रश्न जाता. बरोबर, बरो पॉयंट केलो तुवें. कित्याक तुवें म्हणलो तो पॉयंट एक म्हाका तरी अपील जालो चड की आमी वी आर ट्रिटींग द सिमटम्स, वी आर नॉट ट्रिटींग द डिसीज. आमी डिसिजा कडेन पावूच ना, आमी सिमटमात कडेन खेळटात सद्या, झगडटात सद्या आनी अंडरस्टँड जावपाचो प्रयत्न करतात. हाचेर आमी उलोवया. फुडें आमी तुमचे कडेन ही भासाभास चालूच दवरतले. आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत वर्ल्ड वॉटर डेच्या निमतान. पूण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेक परते मेळुया आनी परते मेळटकच आमच्या मानेस्तां कडेन भासाभास करुया ह्या दिसाच्या म्हत्वाची. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. वर्ल्ड वॉटर डेच्या निमतान आमचे खाशेले कार्यावळींत आमची नदर आसा. इश्टानो, आमची नदर आसा ह्या गंभीर प्रस्नाचेर, उदकाच्या प्रस्नाचेर, जो गोंया खातीर एक संकट जावं शकता फुडारा भितर. आमी खुबशे पोस्ट एपोकॅलिप्टीक पिक्चर पळयतात आनी तातूंत आमकां जाणवता की उदक सोंपले उपरांत मनशाची परिस्थिती कशी आसा. हे फ्युचरिस्टीक पिक्चर, तशें पिक्चर आमकां सद्या गोंयांत येता काय अशी एक भिरांत दिसूंक लागल्यात. हें भिरांत दिसपाचें कारण म्हणल्यार अभिजितान ब्रेकाक वच्चे पयलीं सांगिल्लें की ज्यो आमच्यो बांयो आशिल्ल्यो, ज्यो आमचे एक्विफायर्स आशिल्ले ते अशे तरेन प्लॅन केल्ले आशिल्ले
जातूंतल्यान गोडें उदक सदांच तातूंत स्टोर उरतालें आनी जें सॅलिनिटी आसा ती उदकाची उणी जाताली कारण आमकां दर्या हांगा लागीं. आयज आमी पणजे सारक्या शहरांत पळयतात तेन्ना बोग द वाग सारक्या झरयेचे सुद्दां आमकां दिसता की लोक वॉटर हार्वेस्टींग करता. हाका लागून ते दर्यांत गोडें उदक वचपाचें आमच्या नळ्यांनी कमी जाता आनी ऑब्वियसली पणजेच्यो बांयो खाऱ्यो जावंक लागल्यात. डेव्हलपमेंटाचो मॉडेल नळ सगळ्यांक गरजेचे पणजेंत. पणजे पयलीं सगळे जाण बांयो वापरताले. आयज पणजे सारक्या शाराची आमी कितें अवस्था करून उडयल्या मंगेश बाब, कारण आमी स्मार्ट सिटी उलयतात. खंयच्या नदरेन आमकां ही स्मार्ट सिटी दिसता? आमकां आमचे कडेन स्वयंपूर्ण जावपा खातीर कसलोच उदकाचो सोर्स ना. अशे तरेन आमी फक्त वल्गना करतात आनी आमची सिटी प्लॅनिंग किंवा टावन प्लॅनिंगां ते खंय फेल जाता. प्रत्येक डेव्हलपमेंटल मॉडेलाक न्ही एक प्रकारचो एक प्लॅन आसता आनी त्या प्लॅनाक आयच्या दृश्टीन आमी पळयतात वेगवेगळे झोन्स असतात. एक कमर्शियल झोन आसा, रेजिडेन्शियल झोन आसा, इन्स्टिट्युशनल झोन आसता एंड दॅट इज हँडल्ड बाय टावन प्लॅनिंग. आणि ताच्या बरोबर बाकीचे पेरिफरल ऑथॉरिटीज आसात लायक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज देर, म्युनिसिपॅलिटी इज देर, or PWD is there, WRD is there, and now in today's date National Building Code is also come. National Building Code is basically dictating A to Z of how a development model should be, including firefighting backup for a water. पण ह्या मॉड्युलान कितें आसता, द लेयर ऑफ आयचे दृश्टीन जे युनायटेड नेशन्सची थीम जी आसा, मेकिंग इनविजिबल विजिबल, म्हळ्यार कितें, इट्स अ हिडन ट्रेजर. जे बिलो ग्राउंड लेवल जो आसा न्हू, एंटायर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ वॉटर, तो लोकांक खबरूच ना. वी ओनली नो दॅट थंय एक उदक बांय आसा, थंय एक झर आसा, थंय एक देवळाची तळी आसा, किंवा थंय बॅकवॉटर आसा, किंवा थंय न्हंय आसा, इतलेंच. पूण ताज्या फाटल्यान पोना जे एंटायर नॅचरल मेकॅनिझम चल्लां तें कितें. सो हे ज्यो सगळ्यो ऑथॉरिटीज जे आसा न्ही, इट इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ देम टू वेकअप नाव. आनी सुपरइम्पोजींग द टू इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आयचे डेटीन. इफ युनायटेड नेशन्सची जी थीम तुमी म्हणटा, मेकिंग इनविजिबल विजिबल थ्रू गोमंतक TV, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सुपरइम्पोज द टू. तुमी म्हणटा एक वटेन 3000 हें उदक येता, पावसाचें उदक येता, तातूंतले 12 ते 13,000 मिलियन क्युबिक लिटर्स उदक येता गोंयच्या हाजेर. पूण तातूंतले 8 ते 9,000च आमकां उरता, 4,000 दर्यान वता. पूण हाजो अभ्यास कोण करतलो? सो आयच्या दृश्टीन इवन सरकार सुद्दां शूड मेक अ एक्सरसायज ऑफ दीस ऑडिट, की पोना बिलो ग्राउंड लेवल जो प्लॅन आसा ताजें ऑडिट करचें, ताजें मॉनिटरींग करचें, आनी तो प्लॅन ह्या सगळ्या ऑथॉरिटीज जे आसा तांकांय दिवचो. Development is needed, built environment is needed, any kind of place is needed. Ground+1 has to become Ground+7. We cannot stop it. It is a global model. पूण तो मेथॉडिकली करचो ह्या दृश्टीन एक कायंड ऑफ सुपरइम्पोजींग जे जाय आसता पळय बिटवीन ऑल दीस डिपार्टमेंट, तें गरजेचें आसा. सो आयच्या डेटीन वेन वी डिस्कस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, एक सुपरइम्पोज मास्टर प्लॅन जाय, इंटिग्रेटेड मास्टर प्लॅन जाय, आनी ताजी जी गरज जी आसा न्ही ती हॅज टू टेक टू अ डिफरंट लेवल. सो अ व्हायट पेपर हॅज टू बी मेड वीच सेज दॅट इट इज नॉट ओनली वॉटर जे उदकान नळांतल्यान येता तें, पूण जे बांयचें उदक आज येता, सपोज 1000 लिटर्स पर अवर आज येता, फाल्यां येवचें ना, फुडल्या जनरेशनाक येवचें ना, इफ देर आर माल प्रॅक्टिसीस एसोसिएटेड वीथ दॅट वॉटर. एग्जाम्पल, प्रत्येक घरान किचनांतल्यान पयलीं एक बांय येताली, तुमकां खबर आसा, रांदचे कुडींतल्यान उदक येतालें. पूण आयच्या डेटीन तेंच उदक इज यूज्ड बाय 100 टँकर्स फॉर कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री. सो वेर इज द मॉनिटरींग एक्सरसायज, आनी तो 100 टँकर त्या बांयचे काडटा, ताका लागून गांवचे ज्यो बाकीच्यो ज्यो बांयो आसात त्यो सुकतात. कळ्ळें. त्या शिवाय एनादर इश्यू इज दीस न्यू कन्सेप्ट ऑफ सेप्टीक टँक एंड सोकपीट. ताका लागून सुद्दां जिरोणेचें उदक खूब पोल्यूट करता. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीस इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑल ऑथॉरिटीज ऑन दीस पर्टिक्युलर डे कम एंड सेलिब्रेट गोवाज वॉटर डे इन अ डिफरंट मॅनर, अनलायक जस्ट सेलिब्रेटिंग एंड हॅविंग अ डायलॉग. सो अ इंटिग्रेटेड मास्टर प्लॅन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टुडेज डेट. Second thing is regarding this issues of peripheral departments, WRD किंवा National Building Codes, all have to come together by keeping in mind biodiversity.
तुमकां खबर आसतलें वॉटर वेजिटेशन एंड लँडफॉर्म आर द थिंग फॉर एनी एक्सरसायज. सो दीस ऑल्सो शूड बी इंटिग्रेटेड आयच्या डेटीन. पक्षी येवपाना किंवा एक्वा मरीन लायफ विल नॉट कम. सांतिनेज नालान तुमी म्हटल्या भशेन एंटायर सिवरेज ताका नाला एंटायर सिवरेज वता. डोंट इन्सल्ट इट. and entire sewerage भितर वता कळ्ळें न्ही. But you can't stop sewage going into unless you provide a mechanism to stop the sewerage. So there are many issues like this where aiche dating, when United Nations is making invisible visible through Gomantak TV, I'm making a statement to the entire policymakers also. Please make an audit report of this entire thing where below ground level whatever happens has to be also considered in the ODP, outline development plan done by PDA, or water reservoirs to be actually tapped. For example, आमचे तळी आसताल्यो देवळाक तेकून तळी आसताली and they are linked to rituals. फाल्यां just imagine फुडलें generation going to a तळी and they don't have water in the तळी to do rituals. That would be a disaster. So before that, we have to make sure that all these resources are very well utilized. फाटल्या विकान जेन्ना 6 ते 7 डिग्री हीट वेव वाडली गोंयान, it is the impact of a climate change. So these are the kind of small things I think we can contribute to this. So a balance has to be done between built environment and natural environment, celebrating this day in the real sense. म्हाका तुजें विशफूल थिंकींग खुबशें ऑप्टिमिस्टीक दिसता. पूण जेन्ना आमी ग्रावंड रियलिटी पळयता, जशें तुवें म्हणलें की सेप्टीक टँक बांदून आमच्यो बांयो वाडटल्यो. आमचे मेरशे सारकेलो एक लागींच पणजेच्या लागींच कितलो सुंदर झरो आशिल्लो, दॅट इज बिकम दॅट वॉटर आतां टॉक्सीक जालां. कित्याक थंय सेप्टीक टँक आयल्या, सगळे मिलिटरी नापलेले एस्टॅब्लिशमेंटान ते, आनी ते वॉटर वापरपा सारकें ना. अशे कित्येक झरी आमी वाट लावन उडयल्यात. आनी जेन्ना आमी व्हायट पेपर म्हणटात, जेन्ना आमी गव्हर्मेंट पॉलिसी मेकर्स म्हणटात, अभिजीत तुज्या सारको मनीस ह्या पॉलिसी मेकरां कडेन दर दिसा कितें नाल्यार कितें घेवन वता, कितें नाल्यार कितें सांगीत आसता. ह्या पॉलिसी मेकर्स जे आसात किंवा ब्युरोक्रेसी आसा किंवा आमची आम जनता आसा, हांचेर हाचो कितें तरी परिणाम आसा. कारण लोक कितें म्हणटा, बाय आसा मरे, आपल्याक टॉयलेट जाय न्ही, आपूण बांदतलो तें, जायना जाल्यार जावं न्ही. म्हणजे प्रत्येक जाण आपलो सुवार्थ पळयता. इंडिविज्युअल लेवलाक, गव्हर्मेंट लेवलाक, ब्युरोक्रेटीक लेवलाक, हे प्रत्येक कडेन अशे हितसंबंद गुंतलेले असतात. म्हाका दिसता मूळ कारण आमी शिकिल्ले लोक आसा पळय, आमकां समजना. आमचो जमनी कडेन संबंद तुटला आनी हाका लागून आमी व्हडलीं उतरां वापरतात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरा. पूण जेन्ना आमी गांवांनी काम केलां तेन्ना गांवांतल्यान लोकांगे एकूच आवाज येता. हें जे पळय आमचे हे सगळी प्रॉब्लेम्स आसा ताजें सोल्युशन एकूच. शेत आसा तें शेत, भाट आसा तें भाट, रान आसा तें रान, आनी गांव आसा तो गांव. आमी ताका मॉडर्न लँग्वेजीन सगळें झोनींग बिनींग तशें. सो हें पळय आतां ही झोनींग केल्या, हे रिजनल प्लॅन, मागीर ताजे पयलीं सुद्दां आनी मागीर आतां सुद्दां झोन चेंज म्हळ्यार तुमी शेत घेतलां पयशांनी आनी तुमकां थंय बिल्डींग काडूंक जाय जाल्यार आमी तुमकां झोन चेंज करून दिता, हे TCP डिपार्टमेंट सांगता. अशें केलें जाल्यार हाजे परिणाम कितें जाता की हें सबंद जें एनवायरनमेंट आसा हें डिस्ट्रॉय जाता. इन अ वे वी आर क्रिएटींग द कॅन्सर. जें आमी पळय म्हणटात डेवलपमेंट, हें एक्चुली आमच्या समाजाचो कॅन्सर आसा. आनी हें जाता तितले बेगीन आमी वळखुपाक जाय की आमी आयज आमकां कॅन्सरस ग्रोथ जाला जाल्यार आमी म्हणटा वा स्मार्ट सिटी. ही स्मार्ट सिटी न्ही, दीस इज कॅन्सर. आनी द ओन्ली वे आवट ही जमनीचो उपयोग आसा तो बदलूंक जायना. घर बांदूंक जाय जाल्यार इंडिविज्युअल एक मनशाक घराची गरज आसा, ताका सगळ्यांनी मेळून हेल्प करून घर बांदपाक दिवचें. पूण आयज जमीन धंदो जाला. जी जमीन पयलीं लोक आवय समजताली, जे उदकाचे जे सोर्सीस आसा तांकां देवस्पणान एक दुसरे नजरेन पळयताले आनी ताजे म्हऱ्या कोण इंटरफियर जायनासलो. आयज आमी ताका रिसोर्सीस म्हूण समजतात आनी आमी जमनीक जी आवय आसा ताका बाजार म्हूण समजतात. हो रूट कॉज आसा. आनी हें आमी बदलनात जाल्यार आमकां आमच्या भुरग्यांक आनी फुडार ना. आय एम सॉरी टू से, विथ ऑल माय नॉलेज हे 5-10 वर्सां भितर सगळें भायर सरतलें आनी आमकां मागीर कांयच करपाक मेळपाचें ना. हो लास्ट चान्स आसा आनी आमची जनरेशनाची ही ड्युटी जाता की आमी हें भुरग्यां खातीर कितेंय तरी सांबाळून दवरूंक जाय. अभिजीत बाब, तुवें बरें पोटतिडकेन जें सांगलें की आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा आमच्या भुरग्यां खातीर. कित्याक फुडलीं 5 वर्सां भितर कितें जातलें तें ठरयतलें की गोंय सोंपतलें
गोंय आसा तशें उरतलें काय ताका वेगळेंच वाळवंटाचें स्वरूप येतलें. इश्टानो, खूब तरेतरेचे विचार म्हणजे तुमकां प्रवृत्त करपा सारके विचार आमच्या दोगांय मानेस्तांनी तुमच्या मुखार मांडले. आयज वर्ल्ड वॉटर डे. हें जें संकश्ट आसा हें जर फुडें मतीन घेतलें ना जाल्यार आमची जीण खूब कुस्तार जावपाची आसा. हें जें आमचें गोंय आसा तें गोंय उरचें ना. आनी होच संदेश आमच्या दोगांय मानेस्तांनी आज दिला. आमकां सादूर रावपाची गरज आसा आनी आयज कितें ती एक्शन घेवपाची गरज आसा फाल्यांच्या आमच्या फुडले पिळगे खातीर. इश्टानो, आस्त आसा की ही कार्यावळ पळोवन तुमचे मदीं जागृताय येतली. तुमी चिंतूंक लागतले आमचें उदक आनी पर्यायान आमचें पर्यावरण कशें सांबाळप. कारण जल, जंगल आनी जमीन ही जी लढाय आसा ती आमकां सगळ्यांक मेळून लढची पडटली. तुमी आमचे मदीं आयले, तुमचे विचार आमी आयकले, ते आमी आमच्या ऑडियन्सा मदीं पावयतले. तुमकां दोगांकूय दिनवास. आनी ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात. आमची नदर आसा, पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.